नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराचे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक लागून म्हादयच्या मुद्द्याचेर गोंयची बाजू जातली भक्कम, सांगता ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम। गोंयांत वाडपाक लागल्यो लंपी व्हायरसाच्यो केशी, पशुसंवर्धन खात्यान पंचायतींक धाडल्यो नोटीशी। पोरणे गोंयच्या बेकायदेशीर बंगल्याचेर थळावो आमदार कित्याक आसा वग्गी, बांदकामा आड आंदोलन करपी एनाचो राजेश फळदेसायाक प्रश्न। गुजरात दंगलीचेर डॉक्युमेंटरी करपी बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबय कार्यालयांचेर आयकर विभागान घाली धाड, सरकार करता सुडाचे राजकारण, काँग्रेस आणि हेर विरोधी पक्षांचो आरोप। भारतीय मुस्लिमांचो डीएनए हिंदूच, सांगता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग। आणि अमेरिकेकडल्यान F-35 अत्याधुनिक फायटर विमानाचे भारतान प्रदर्शन, भारताच्या MRFA कबलातीचेर आसा अमेरिकेची नदर। आता खबरो विस्तारान। म्हादय उदकावादाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक लागून गोंयची बाजू भक्कम जाल्ल्याचे गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले। म्हादयच्या विशयाचेर मुख्य रान संरक्षका कडेन सुरू आशिल्ली कागदी कारवाही लेगीत पुराय जावपाचेरूय सर्वोच्च न्यायालयान भर दिल्ल्याचे पांगम सांगता। अभयारण्यांतले उदक हुणावन व्हरपाक मेळना अशें मुख्य रान संरक्षकान जर सांगलें जाल्यार कर्नाटकाक ते व्हरपाक मेळचें ना अशेंय ताचें म्हणणें आसा। कालचो जो हियरिंग जाला आनी कालचे जे सुप्रीम कोर्टान कितें म्हटलां आपल्या ऑर्डरीन एकदम पॉझिटिव्ह सायन जालें आमकां। एकदम पॉझिटिव्ह अशी जालें सायन की आतां सुप्रीम कोर्टानूय रेकॉर्ड केला की आमचो जो चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा पळय ताज्या कडेन प्रोसिडींग सुरू आसा आनी प्रोसिडींग्स ती कंप्लीट जावपाक जाय, ही पयली गोश्ट। आनी ती चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डना कडेन जी प्रोसिडींग सुरू आसा तातूंत कितें आसा की वायल्ड लायफ सँच्युरींतलें उदक कशेंच डायवर्ट करपाक मेळना, हो थंय इशू आसा। आनी ही जर प्रोसिडींग्स कन्क्लूड जाले आनी आमचें जशें म्हणणें आसा की सेक्शन 29 प्रमाणे जर डायवर्ट जावंक शकना, ते जर आमचे जर चीफ वायल्ड वॉर्डनान जर म्हटलें की हाज्या फुडें कर्नाटक केन्नाच उदक डायवर्ट करूं शकना। हो एक बरोच इम्पॉर्टंट मुद्दो जाल्लो आसा तेज्या वयल्यान। दुसरो मुद्दो असो जाल्लो आसा की सुप्रीम कोर्टान आपली पयलींची ऑर्डर रिआयटरेट केली की जी आमची पयलींची ऑर्डर आसा 2020 सालांतली, तातूंत म्हणलां की कर्नाटक सगळीं परमिशनां घेतल्या शिवाय काम कसलेंच करूं शकना म्हणून तें सुप्रीम कोर्टान रिआयटरेट केलें। ही दुसरी गोश्ट केली। तिसरी गोष्ट सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की जर गरज जर भासली समज जर गोवा सरकार जाल्यार गोवा सरकार परत सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन करूं शकता। सो दे कॅन रिअप्लाय, परत रिअप्लाय करूं शकता। सो दॅट इज अ प्लस पॉइंट। जालें कितें की जेन्ना कर्नाटकाक सुप्रीम कोर्टान विचारलें की बाबा तुमी कितें करतात, आनी कर्नाटकान इतलें सांगलें की आमचे कडेन कसली परमिशन अजून मेळूंक ना आमकां आनी आमी काम अजून सुरू करता। अशें जेन्ना ताणें म्हटलें त्या बरोबर सुप्रीम कोर्टान आमकां लिबर्टी दिली परत अप्लाय करपाक। सध्या गोंयांत 32 लंपी व्हायरसाच्यो केशी आसात। केशींचो आंकडो वाडत चल्ला। केशी वाडच्यो न्हय हे खातीर खासा जतनाय घेतले। लंपी व्हायरस जाल्ल्या गोरवांक वेगळे दवरपा खातीर महेश शेकेरी वाठारांत नवी तात्पुरती गोशाळा बांदल्या अशें पशुवैजकी आनी पशुसंवर्धन मंत्री निलकंठ हळर्णकारान सांगलें। दर एका महापालिकेत तशेंच पंचायतींत लेगीत ह्या लंपी व्हायरसा संदर्भांत संपर्क सादपा खातीर पत्रां धाडल्यात। तशेंच लोकांनी लंपी व्हायरसाच्यो केशी मेळ्ळ्यार संपर्क करची अशी म्हायती निलकंठ हळर्णकारान दिल्या। डॉक्टर विनोद कुमार अपॉइंटेड नोडल ऑफिसर आणि सगळ्या तालुका वायज आणि क्लिनिक वायज आम्ही डॉक्टराचे नंबर तुमच्या माध्यमांनी तुम्ही मातशें हायलायट करा की ते एरियेक NGOज आणि कोण कोण आहा यांच्यांनी मातशें लक्ष घालून खंय दिसना जाय तर त्या नंबरान कॉन्टॅक्ट करपाची आणि आमचे नोडल ऑफिसर हेड ऑफिसर आसली ती मातशी आमी केली। फक्त आमकां पंचायतीनी म्युनिसिपालिटीक आमी लेटरां धाडलें कालूच की तुम्ही ते ऑलरेडी कारण आम्ही तांकां फंडींग करता, खंयची मेल केली जाल्यार तेंच्यांनी आमकां दिवपाचें आमी घेता, सगळे केअर घेता, पूण कॉर्पोरेट तेंच्या अंडर जावंक जाय आमकां। सो तांकां काल लेटर गेलीं डायरेक्ट ऑफ पंचायत आनी डायरेक्ट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। आतां
त्यांच्यानी कोऑपरेट करूंक जाय. आमची नवीन हे येतली आनी आमी बऱ्यापैकी तांकां ट्रीट करता. आयजो वाट कसो केल्लो आहा. इतिहासीक दृश्टीन संरक्षीत आशिल्ल्या वाठारांत एखाद्या बांदकामाक गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण परवानो कसो कितें दिवपाक शकता असो प्रश्न ह्या बांदकामा आड आंदोलन करपी एनान विचारला. हांगासर पयलीं घर नाशिल्लें तेन्ना तुमी कसल्या आदाराचेर हो परवानो दिलो अशेंय ती विचारता. Now, how can the coastal management grant them approval when it is violating all the norms? Violation of CRZ also is there. Violation of CRZ, violation of ARCLO, the buffer zone. So it is a protected area. What are we setting an example? फाल्यां त्या बंगल्यान कोण लोक येयलो, एक टेररिस्टूच येयलो, फाल्यां आमची इगोर्ज उडयतले ते मोडून. 2002 वर्सा गुजरातातल्या दंगलीचेर आदारिल्ल्या डॉक्युमेंटरीचेर आदारीत बीबीसीच्या वादग्रस्त खबरां चॅनलाच्या दिल्ली कार्यालयांत आयकर खात्यान धाड घाल्या. बीबीसीच्या दिल्ली कार्यालयांतल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक कार्यालयांत आडावन दवरून आनी खातें कार्यालयांतल्या संगणकांतल्या डेटाचोय आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तपास घेतलो. आयकर खात्याची ही कारवाय केंद्र सरकारान सूड घेवपा खातीर केल्या अशें काँग्रेसीन म्हणलां. तर काँग्रेस पक्ष फक्त दर एका स्वतंत्र वेवस्थेक सरकारा कडेन जोडून राजकारण करता अशी टिका भाजपान केल्या. कांय दिसां आदीं बीबीसीन 2002 वर्सा गुजरातातल्या दंगलेचेर एक डॉक्युमेंटरी प्रसारीत केल्ली. ही डॉक्युमेंटरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची प्रतिमा कलंकित करपाचो कट आसा असो आरोप करून केंद्र सरकारान ह्या डॉक्युमेंटरीचेर बंदी घाल्या. मजगतीं ही कारवाय धाड न्हय तर फक्त तपासणी अशेंय बीबीसीन स्पश्ट केलां. सब लोग इस बात को अच्छी तरह जान रहे हैं कि ये जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के खिलाफ कोई भी बात अगर कही जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही होना है. वो चाहे पत्रकार हो, लेखक हो, टीवी चैनल हो या न्यूज़पेपर हो. हम लोगों ने पिछले 8-9 साल में इस बात को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वैसा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं गया है जिसने कोई सवाल उठाया है. तो बीबीसी के साथ ये होना ही था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री को एक्सपोज करने का काम किया. जो 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात के अंदर, नरसंहार हुआ था, उसको लेकर बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी. वो सारी दुनिया में देखा गया. तो इससे नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की नाराजगी हमको लगता है कि उनके हिसाब से जायज है. अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी. पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती. आप इन चीजों को बंद कर दोगे, उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है. और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है. हम सब जानते हैं कि विश्व पटल पर किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है. बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनको ये बिल्कुल नहीं भाता है. और जब जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसियां हों या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उनको बड़ा दर्द होता है. सबसे पहले तो बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है. और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से
देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। आदमाक हिंदू आणि मुस्लिमांचे पूर्वज म्हणपी अरशद मदनीचेर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहान उतरांचे फार पेटयल्यात। हे लोक जिनांच्या विचारांचे आसात, देखून तांकां फाळणीच्या वेळेर पाकिस्तानात धाडपाक जाय आशिल्ले अशें गिरिराज सिंहान म्हणलां। ओम आणि अल्ला एकूच आशिल्ल्याचे मौलाना अरशद हांणी जामियात उलेमा ए हिंदच्या 34व्या अधिवेशनात म्हणिल्ले। देखिए, इस पर तो बेहतर होगा कि कोई औपचारिक बयान देंगे लोकसभा के अध्यक्ष की टीम का, लेकिन जो मेरा अनुभव है विधानमंडल से लेके संसदीय दल का, वो अनुभव है कि जो असंवैधानिक होता है उसको स्पंज कर दिया जाता है, वो किसी पद से नहीं होता। राहुल गांधी जितना बात बकवास कर रहे थे तो उस बकवास को स्पंज नहीं किया जाता तो क्या किया? अरे भाई, मैं पहले कर चुका हूं। यही मुसलमान औरंगजेब जैसे, मुगलों के जैसे आतंक से, डर से मुसलमान बने हैं। ये अब हमें तिस्मार खां दिखा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, नीतीश जी यात्रा शुरू पहले भी की थी और नीतीश जी को भी मालूम है उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जिस व्यक्ति को 17 साल मुख्यमंत्री बने हुए हो अभी भी समाधान खोज रहे हैं, शराब नीति का, ठेका नीति का, बालू नीति, पत्थर नीति, इसका समाधान खोज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनके अंडर में मंत्री बन के काम किया हूं, उनको हो क्या गया है? वो समाज में अब उनकी विश्वसनीयता नहीं हुई है। ये अंतिम यात्रा उनकी है, इसके बाद फिर जीवन में उनको यात्रा का मौका भी नहीं मिलेगा। आशियांतल्या सगळ्यात व्हडले एअर शोक सोमारच्यान सुरवात जाली। एअर शोन आकर्षणाचे केंद्र थारले ते अमेरिकेचे अत्याधुनिक फायटर विमान F-35। मेक इन इंडिया मोहिमेखाला सद्याक भारतूय फायटर जेट विकसीत करता। अशें आसले तरी भारतान फायटर जेट विमानांच्या निर्मिती खातीर पुराय इकोसिस्टम अजून उपलब्ध ना। भारताक सध्या 114 मल्टी रोल मरीन फायटर विमानांची गरज आसा। भारताची ही गरज लक्षात घेऊन अमेरिकेन पयलेच फावट 5व्या पिढयेंतले सगळ्यात अत्याधुनिक फायटर विमान भारतान धाडला। F-35 5व्या पिढयेचे फायटर विमान जावन आसा। स्टेल्थ फीचर आणि हेलिकॉप्टरा प्रमाण लँड करपाची क्षमता ह्या विमानाकडेन आसा। डोंगरीचो नामनेचो इंत्रूज मेळाची मिरवणूक मंगळारा व्हडा उमेदीन जाली। राती उसरा मेरेन शेकड्यांनी लोकांनी ह्या मेळात वांटो घेतलो। मंगळारा सांजे डोंगरीच्या 5 मंडळांच्या पंगडान ढोल ताशांच्या गजरात ग्रामदेवतेच्या नांवघोशान डोंगरी वाठारांतल्यान मिरवणूक काडली। लजगदंबा, षष्ठी शांतादुर्गा, वैद्यदेव शांतादुर्गा तारी मंडळ, धोमे मंडळ, लालखी उत्सव मंडळांनी मेळात वांटो घेतिल्लो। बुधवारा डोंगरीत हल्ले भाट हांगच्या देवाच्या पेडार आणि देवाच्या सत्र्यांचेर गुलाल घालतले। तातूंत 5 मंडळां वांटो घेतलो। थंयच्यान हे पंगड आपापल्या देवळांत येतले आणि ह्या पारंपारीक इंत्रूज उत्सवाचो समारोप जातलो। उदरगतीची कामां करतना काय आडखळी निर्माण जातल्यो, येरादारीची कोयणी लेगीत जातली, ते खातीर लोकांनी मातशें पाशियेंस दवरचें अशें आवाहन मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकरान केलें। मंगळारा रेल्वे ओव्हरब्रिज ते सडा जंक्शन रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो।
मुर्मुगांव खंयच्यान जितले रोड्साचे वर्क्स पेंडींग आसले पळय ते खंय तरी इनिशिएटीव घेवन ते ऑन प्रायोरिटी आमी ते कंप्लीट करपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे परत एकदा सांगपाक खुशी भोगता की आमी आख्खे वॉर्ड वायज वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9 पर्यंत जितले इंटरनल रोड्स आसा तेंचे सगळ्यांचे आमी काम करपाक घेतलेले आसा. वर्साचे ऑलरेडी आमचे कडेन 2 कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 4 पर्यंत सँक्शन जाल्लेले आसा. एक 2.5 करोडाचो, एक 5 करोडाचो अशे आमचे एक 7.5-8 करोडाचे फक्त इंटरनल रोड जे आसा पळय तेवूय आमचे सँक्शन जाल्ले आसा. ते थोड्या दिसांनी आमी ते स्टार्ट करतले काम करपाक लागून. एक बरी खुशी दिसता की जे प्रमाणे गव्हर्मेंट जो सपोर्ट करपाक लागलेलो स्पेशली अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या प्रमाणे तो सपोर्ट करता अलॉंग विथ ऑल अदर मिनिस्टर्स. आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जे आमचे गरज आसा लोकांक लागून डेव्हलपमेंट हो ते आमकां सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आनी तेज्या लागून ते गव्हर्मेंटाचो आभारी आसा. त्याच प्रमाणे आख्खे आमचे लोकां कडेन म्हाका मुर्मुगांवचे थोडो इनकन्विनियन्स जातालो ट्राफीक जाम जाता तरी आसून आमी मातशें थोडो पाशेंस काडून हो खूब आसता आयज आनी फाल्यांच्या दिसा भितर कंप्लीट जातलो. अदानी हिडेनबर्ग प्रकरणात लिपोवपासारकें कांयच ना जाल्यार सरकार ह्या प्रकरणाचो तपास संयुक्त संसदीय समिती वरवीं कित्याक करिना असो प्रश्न काँग्रेस फुडारी जयराम रमेशान उपरासला. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावपाची मागणी काँग्रेसीच्या खासदारांनी लावन धरल्या. ह्या विशयाचेर उलोवपी खासदारांक निलंबनाची धमकी मेळटा तशेंच तांचे उलोवप लेगीत कामकाजांतल्यान काडून उडयता अशेंय जयराम रमेशान सांगलें. कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता जाएंगे और इसका महत्व क्या, क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती रही है इस मुद्दे को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और क्यों जेपीसी की मांग अनिवार्य है. इस पर हम और भी कुछ बोलेंगे 17 तारीख को. पर आज मैं ये सिर्फ कहना चाहता था कि जो लड़ाई है, जो हम बात उठा रहे हैं, ये निजी निवेश से संबंधित नहीं है. आज हमारे देश में करीब 3 करोड़ परिवार हैं जो शेयर बाजार में प्रतिभागी हैं. करीब 3 करोड़ परिवार, ये छोटा आंकड़ा नहीं है. 3 करोड़ परिवार हैं जो शेयर बाजार में प्रतिभागी हैं. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चाहते हैं, उदारीकरण चाहते हैं, पर निजीकरण नहीं चाहते हैं. निजीकरण के बिल्कुल हम खिलाफ हैं. और हम चाहते हैं कि जो संस्थाएं हैं, जो बनाए गए हैं, सेबी, पहले से रिजर्व बैंक तो है ही है, और कई रेगुलेटरी बॉडी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको स्वतंत्र रूप से अधिकार दिया जाए कि वो निष्पक्ष तरीके से वो अपना काम करें. अंत में मैं ये कहूंगा कि आज सुबह मैंने खुद सेबी के अध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर को खत लिखा है और उनसे ये मांग की है कि इस अडानी मामले पर वो निष्पक्ष जांच कराएं. तो अगर आपके पास कोई चार्ज नहीं है, और क्यों डर रहे हैं जेपीसी से, क्यों भाग रहे हैं? आपने जेपीसी की मांग की 2 बार, जेपीसी का गठन हुआ. हालांकि 2001 में जब गठन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पर फिर भी विपक्ष ने मांग की और तब सरकार ने उसको स्वीकारा. तो अभी सारे विपक्ष पार्टी मांग रहे हैं कि जेपीसी का गठन हो. और जेपीसी किस आधार पर जेपीसी बनता है? मेंबरशिप के आधार पर बनता है. बहुमत तो सत्ता पार्टी का ही होगा. क्यों डर रहे हैं? और जेपीसी को कहिए 6 महीने का समय दीजिए, 3 महीने का समय दीजिए. समय सीमा के आधार पर जेपीसी को कहिए 2 साल मत लीजिए, 3 महीने 6 महीने दीजिए. क्यों डर रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि हम समिति का समर्थन करते हैं. टॅक्सी काउंटरा वयल्यान आंदोलकांनी राजकारण करचें न्हय अशें आवाहन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान केलें. मंगळारा कोरगांव वाठारांतल्या मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांचो जाप दितना उलयतालो. आंदोलन करून कांयच अर्थ ना. टॅक्सी स्टँड करपाक प्रक्रिया आसता, ती प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत 100% पेडणेकारांक टॅक्सी स्टँड करून दितलो अशें आश्वासनूय प्रवीणान ह्या वेळार दिलें. टॅक्सीकारांचो इश्यू तुमकां खबर आहा. जेन्ना हांवें तांकां सांगलेलें पळय, तांकां हांवें प्रॉमीस कितें केल्लें टॅक्सीवाल्यांक, कितें तेंचे जे पळय स्टँड आहा येल्लो ब्लॅक, आनी तो आतां हे जाल्लो आहा ब्लू.
म्हणून तांकां हांवें पयलींच सांगलेलें कितें तुमकां जो पळय आमच्या स्थानिकांक लोकांक आमचे जाय पेडणेकारांक ते तांकां मेळटले. ऑलरेडी सीएमानूय सांगलेलें आहा ब्लू टॅक्सी हो स्टँड तुमकां मेळटलो म्हणून. ताका प्रोसेस आसता, प्रोसेसाक ताका 2-3 म्हयने लागतात, 3 म्हयने लागतात. हांवें सीएमा कडेन सांगलां की जाता तितले तो बेगीन करून दिवचो. ऑलरेडी तेंच्यान लेटर पासून एका धाडलेलें आसा कळ्ळें, सगळे ऑथॉरिटीक लेटर धाडलेले आनी तेंच्यांनी ते लेटर हे दिल्ल्या, कॉपी दिल्ल्या RTOक ऑलरेडी सगळ्यांक डायरेक्टराक बी सगळ्यांक हे केल्ल्या कितें जाता तितले बेगीन हे दिवचे तांकां स्टँड म्हणून. हांवेंनूय सांगलेलें आहा, सीएमानूय सांगलां जाता तितलो प्रोसेस हो फास्ट करून घे म्हणून. हे टॅक्सी आसा पळय ते 3 युनियन आहा, 3 युनियनांतले आतां ते 3 ते 3 फुटलेले आहा, एके कडेन ना. ऑलरेडी एक आहा पळय ते सगळे जाण टॅक्सीवाले ऑलरेडी जॉईन जाल्ले आहा हितून एअरपोर्टाक. थोडे आहात पळय ते थोडे पॉलिटिक्सूय करतात तितून, थोडे आहात पळय ते थोडे आमच्याय वांगडा आहात. पूण म्हाका दिसता तेंच्यांनी पॉलिटिक्स करचें न्हू. हे पॉलिटिक्स करून हांगासर पेडण्याच्या लोकांक अशें हें करचें न्हू कितें आमी कांय करिना म्हणून. आमी करतले आनी आमी करून दाखयतले, तेंकां करून दितले आमी तेंकां जाता तितले बेगीन. आयज ते हांगासर स्ट्रायकाक रावल्या पळय ते स्ट्रायकाचो कांय तेंचो अर्थ ना. आयज तेंची युनिटीच ना जाल्यार हांवें तांकां पयलींच सांगलेलें तुमी युनिटी करात, सगळे वांगडा रावात, हांव तुमच्या वांगडा आसतलो आनी हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसतलो आनी तांकां हांव हो स्टँड 101% हाडून दितलो. तरणाट्यांक शेतकी मळार आकर्शीत करपा खातीर वेगळे पद्दतीन विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचें रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. सॉयल मॅपिंग तशेंच खंयचे कसले तरेची खतां वापरची हाची पुराय म्हायती शेतकारांक दिली जाल्यार तांकां बरो फायदो जातलो अशें विश्वजितान ह्या वेळार सांगलें. मंगळारा वाळपय वाठारांतल्या शेतकी खात्याच्या विभागीय कार्यालयाचो बुन्यादी फातर लायले उपरांत तो उलयतालो. तरुण पिढी जी आहा, तरुण पिढी जर योग्य तरेन आयज आकर्शीत जावंक जाय एग्रीकल्चरा कडेन तर तांकां वेगळे तरेचे तुमकां इन्फॉर्मेशन त्याच तरेन तांकां वेगळे तरेचो फोकस अप्रोच करपाक तुमकां तांकां सहकार्य करपाची गरज आहा. आरोग्य क्षेत्रांत आनी बाकी सगळे क्षेत्रांत आमचे प्रगती चल्ल्याच, पूण त्याच बरोबर आमी आमच्या वाळपय मतदारसंघात आमी सदां इलेक्शनान जेन्ना आमी सत्तेर आयल्या तेन्ना आमी आमचो मतदारसंघ योग्य तरेन आमी सांबाळपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज अशें ना की सगळे तरुण पिढी आकर्शीत जाता एग्रीकल्चर कडेन, तांकां आकर्शीत करपाची गरज आसा. केन्ना आमच्या भुरग्यांक दिसता की आमकां जॉब गावले ते आनी सोंपें पडटा, पूण भुरग्यांक जर आकर्शीत करूंक जाय तर आमचो अप्रोच बी मातसो तुमकां सांगल्या सारकें तुमी मातशें तुमच्या मिनिस्टरा कडेन सांगून ह्यो तरेची जर फेसिलिटीज आमकां उपलब्ध करून दिल्यार म्हणजे ते भुरगे बी एटलिस्ट पार्ट टायम एग्रीकल्चर ते करूं शकता, नाजाल्यार ते घेवचे ना हाती. आनी म्हणूनच आमकां वेगळ्या तरेन विचार करपाची गरज आसा. समाज वावुरपी शंकर पोळजे आणि वास्को नगरपालिकेच्या भायल्या गार्डनाची सारकी कुयदाद घेवंक नाशिल्ल्या कारणान मुरगांव नगरपालिकेक कांयच पडिल्लें ना अशे आरोप केल्यात. परोपकारी नारायण भाणेकरच्या वतीन कांय वर्सां आदीं NRBन वास्को सिटींत फुटपाथ आनी हेर सुविधांचो विकास करून सोबीतकाय करपाचें काम केल्लें, पूण नगरपालिके कडेन पयशे ना अशें म्हणून नगरपालिका बरी कामां करपाक सोदिना ती नाच, पूण आनीक कोणे तरी केल्ल्या बऱ्या कामाची कुयदाद लेगीत नगरपालिकेक घेवपाक जायना म्हणून समाज वावुरपी शंकर पोळजेन नाराजी उक्तायल्या. मी वास्को म्युन्सिपालिटीच्या ऑपोजीट जे आमचे नानाबाब बांदेकरान आपले ट्रस्टाच्या अंडर रेनोवेशन केल्लेलें, हें सगळें ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आनी हें ब्युटिफिकेशन बऱ्यांतले बरे पद्दतीन केल्लें आनी बरें दिसतालें सारकें. पूण आमची बेजबाबदार म्युन्सिपालिटी जी आहा, जे आमचे चेअरपर्सन म्हण नाका, बाकीचे जे कन्सर्न ऑफिसर्स म्हण नाका, हेंचो हेचेर लक्ष नासलेल्या कारणान आयज ही परिस्थिती. आतां हेका कितें म्हणपाचें आमी, सगळे हे जे लायटीचे पोल्स आहा न्हू हे वायरी सगळे अशे ओपन आहात. आतां कोण ल्हान भुरग्यां हांगासून चलोन वयतना हात लायलो, शॉक हेका करंट आहा काय ना तो म्हाका खबर ना, पूण अशें हे बेजबाबदारपणान हे ओपन आसपाक जायना. आनी जे ब्युटिफिकेशन केल्लें न्हू तेजेर जाल्यार आतां सगळी पाडूच घातलेली आहा सगळी, कळ्ळें तुका. आतां तुमकां फुकट करून मेळटा म्हणून तेंच्या पयशांक किंमत ना. अरे हेच्या फुडें मागीर तसो जाल्यार कोण इनिशिएटीव घेवचो ना ब्युटिफिकेशन करपाक, कित्याक तुमी अशी बेजबाबदारपणान काबार करता म्हणून हे. अरे जर कोण करून दिता न्हू जाल्यार मेंटेन करपाची जबाबदारी तुमची, म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी. तुमचे कडेन पयशे ना म्हणटा, तुमकांय भीक लागले,
तुमचे कडेन पैसे ना, तुमकां वर्करांक पेमेंट दिवपाक पैसे ना, कितें रे? सो हांव मागता हेजे म्युनिसिपालिटीन जे कोण आहात न्हू तुमी, मातशें तुमची जबाबदारी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा न्हू ती स्विकारा आनी अशी बेजबाबदारपणां करूं नाका. हे जे गार्डन आहा न्हू आजून सुद्दां मेंटेन जावपाक शकता. थोडे जर पयशे मोडले न्हू बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन मेंटेन जातले. आनी हे जे केलां न्हू ही फालतूपणां न्हू ही सगळी मरे रिपेर करा आनी मेंटेन करा. तेंच्यांनी जेन्ना ब्युटिफिकेशन केल्लें न्हू कितें तेन्ना ही बरें दिसतालें. हांगा स्पिकर्स घातलेले, मागीर सांजेच्या टायमाचेर रिकॉर्डी बीन आयकयताले ते कितें, मागीर FM बिफएम लोक आयकोंक बसताले. हांगा पळय ते सोफा घातलेले ते पाड पडलेल्या परिस्थितीन आसा सारके. सो म्हाजें म्हणणें कितें, कोण करून जर दिता सपोज न्हू कितें ब्युटिफाय करता, मेंटेन करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हेंची न्हू म्युनिसिपालिटीची. मेंटेन करपाक कितें जालें, धाड भरलें तुमकां. 70 to 80 lakhs मोडून हे रेनोवेशन केल्लेलें टोटल. ओके, आनी इतले पयशे मोडून जर एक मनीस रेनोवेट करता आनी म्युनिसिपालिटी कितें गव्हर्मेंटाची म्युनिसिपालिटी ही जर हे मेंटेन करूंक शकना, वर्सा कितें 12 ते 15 हजार रुपया लागतले मेंटेन करपाक. व्हडलेशें कांय ना. इतले पयशे तुमी खर्च करतातूच कितें जाल्यार मरे तुमी मरे म्युनिसिपालिटीन बसपाचे लायकीचे न्हू. मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड उपलब्ध करून दिवचो हे खातीर ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशनाच्या वतीन मंगळारा धरणे आंदोलनाक सुरवात जाली. आंदोलकांनी पेडण्याची भगवती देवीक गाराणें घालून आंदोलनाक सुरवात केली. तशेंच पेडणे वाठारात जनजागृती मोर्चा लेगीत काडलो. टॅक्सी काउंटर उपलब्ध करून दितले म्हणून फाटल्या म्हयन्यात आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन आश्वासनां पुराय जावंक नात. देखून आंदोलनाक सुरवात केल्या. जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायनात तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले अशी शिटकावणी ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिल्या. हे आमी आंदोलन जे दवरलेलें आहा ते मोपा एअरपोर्टार आमकां येलो ब्लॅक टॅक्सी मेळपाक लागून या ब्लू टॅक्सी मेळपाक लागून हे प्रमाणे आमी हे आयज आंदोलनाक सुरवात केल्ली आहा. तर आमकां तेंच्यांनी आयज 1 म्हयनो जावन गेला की आश्वासन दिल्लें की तुमकां येलो ब्लॅक टॅक्सी दितले म्हणून आनी तेजे प्रोसेस चालू करतले म्हणून. तेच्या उपरांत आमी एक 8 दिसाचो तेंच्या कडल्यान टायम घेतलेलो. 8 दिसा उपरांत 1 म्हयनो जालो. तेच्या उपरांत आमी जे अधिकाऱ्यां कडेन जो संपर्क साधलो ते हेचेर आमकां दिसलें की आमकां ते खंय तरी आतां सायटीक काडटात. अजुनूय तेंचेर कितें प्रोसेस जाल्लें ना. हे बेश्टेच आमकां खंय तरी फटोवंक सोदतात अशें आमकां दिसलेलें. तेका लागून आमी हो निर्णय घेतला की जो पर्यंत हे जे आमची मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत आमचे जे लिगल एडवायजर आतां आमकां सांजचे वेळार जे कितें हे दितले आमकां मार्गदर्शन करतले तेच्या प्रमाणे हे आमी आंदोलन हेच्या फुडें आमी चालूच दवरतले. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.